सगळे उभे राहूया. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाल बावा भयणीनो, आयचे समोरमणेचो विशय पवित्र आत्म्याचे माखणेन जेजूचे गोवाय जावुया. आमच्या पवित्र स्नानांत आमकां देवाचे जिवीत फावो जालोले ते थिरावणे संस्कारांत ओदीक थीर जाता. थिरावणे संस्कारा वरवीं पवित्र आत्मो खेरीत भाशेन आमचे आनी पवित्र सोबे मोदें संबंद वाडयता. पवित्र आत्मो आमचेर आपली देणी आनी फळां ओतयता. पवित्र आत्म्याचे माखणेन ह्या देण्याची आनी फळाची गिरेस्तकाय आमकां पूर्णपणी फावो जावंक आनी ह्या वरवीं जेजूचे दिरादी गोवाय आमकां कोर म्हूण हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमी ह्या वरवीं जेजूचे लागीं मागुया. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो आनी आयज थिरावणे संस्कार घेवंक वेतल्या अपुरबायेच्या तरणाट्यानो, कसल्या भावनांनी भरून आमी हे दोबाजीक थिरावणे संस्काराचे समोरमणेन वांटो घेवंक आयल्या ते आमकां आतांच हे आमचे तरणाटे उमेदवानीन उगडास केला. आयज आमच्या दोनूय पवित्र सोबांक, हाबर पवित्र सोबेक आनी देस्तेर्रो पवित्र सोबेक एक खेरीत खुशालकायेचो दीस. कित्याक तुमी 60 आनी 5 तरणाटी जांकां तुमचे गांवचे पवित्र सोबेन बावतिस्मा वरवीं बावार्थाचें देणें मेळ्ळेलें, ह्या बावार्थाची खोलायेन ओळख घेतल्या उपरांत आयज तुमी पवित्र आत्म्याची माखणी घेवन जेजूचे उर्बे बोरीत गोवाय जातात. आनी देखूनच हे तुमचे समोरमणेन हो सोबीत विशय वेंचून काडला. पवित्र आत्म्याचे माखणेन जेजूचे गोवाय जावया. By the anointing of the Holy Spirit, let us live as witnesses of Jesus. आमचे सगल्यांचे खोतखोतीत मागणें जावं दी. पवित्र आत्म्यान देवून ये. हे आमच्या तरणाट्यांचेर देवून ये. तांच्या आवय बापायांचेर देवून ये. आमचे दोनूय पवित्र सोबेच्या, हाबर पवित्र सोबेच्या आनी देस्तेर्रो सायबिणीचे
पवित्र सोबेच्या दोऱ्या वांगड्याचेर देऊन ये आनी आमकां सगल्यांक तुज्या पुता जेजूचे उर्बे बोरीत साक्षीदार कर. हे पवित्र आत्म्याचे श्रेष्ठ देणे स्विकारूंक आमची काळजां आनी मनां तयार करूंक पयले सुवातेर देवा मुखार आमी सगळीं पातकी म्हूण खालतिकायेन ओळखुया. आनी देवान आमकां सगल्यांक आमचीं पातकां भोगसून पवित्र आत्म्याचें देणें घेवंक आयतीं करचीं म्हूण देवा लागीं आमी आतां मागुया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागिवंत सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी सगलीं आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थुया. कोणवाल्या बापा, तुवें केल्ली बासावणी पाळून तुज्या पवित्र आत्म्यांक आमचेर सगल्यांचेर आनी खेरीतपणी आयज तिरावणे संस्कार घेवंक वेतेल्या ह्या आमच्या उमेदवारांचेर धाड आनी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानांक मनशां मुखार आमी साक्षी दिवंक ताच्या दिरान आनी बोळान आमकां भर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासबोडके चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इसायेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक, कोड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक, सर्वेस्पराचे कृपेचें वरोस आनी ताचे जोडटेचो दीस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. दुखेस्तांक बुजवूंक, गोबरा सुवातेर तांकां फुलां मालून दिवंक, कोणतीं दुखीचें आवरण काडून तांच्या माथ्यार कुशलकायेचें तेल ओतूंक आनी मन मोडून मेंगी जाल्ल्यांक वाखाणणेचो शेलो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. तुमकां सर्वेस्पराचे यादनीक मोडटलीं. आमच्या देवाच्या मुण्यारी म्हूण तुमकां पाचारतलीं. चुकोय नासतना हांव तांकां फावो तसलें इनाम दितां आनी तांचे लागीं सासणांक तोखता तसलो करार करतां.
कीर्तिवंत जातली तुमचें कुल सगळ्या राष्ट्रां मदें आनी तांची संसद सगळ्या लोकां मदें सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडटली संसद अशें तांकां पळयतात तितली मानाय करतली. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. म्हज्या भावा भयणी मदें तुजें नांव परगट करता. सगळीं म्हणुया. म्हज्या भावा भयणी मदें तुजें नांव परगट करता. म्हज्या भावा भयणी मदें तुजें नांव परगट करतलो. तांची जमात भरता तेन्ना सोबे माजा तुका वाखाणटलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यानो ताची स्तुती करात. जाकोबाच्या समेस्त भुरग्यांनो ताका मान दियात. इस्रायलाच्या भुरग्यांनो ताचें वंदन करात. जबाब. म्हज्या भावा भयणी मदें तुजें नांव परगट करता. व्हडले सोबेंत तुजी हांव स्तुती करतलो. ताची भक्ती करतल्या मुखार म्हज्यो आंगवणो पाळटलो. गरिबांक दादोशी जायसर खावन जेवंक मेळटलें. सर्वेस्पराक सोदता तीं ताका वाखाणटलीं. तांचीं काळजां शांतीन जिवंक सदांकाल. जबाब. म्हज्या भावा भयणी मदें तुजें नांव परगट करता. सगळीं प्रितूम शेकान शेक सर्वेस्पराचो उगडास करूं. ताचे शीं परतून येतली आनी म्हजो आत्मो ताचेर खातीर जियेतलो. म्हजीं भुरगीं बालां ताची चाकरी करतलीं. फुडल्या पिणकांक सर्वेस्पराची खबर परगटतली. आजून जल्माक येवंक नासलेले पोरचेक ताचें बरेंपण अशें गाजयतली. हें सगळें केलां सर्वेस्परान. जबाब. म्हज्या भावा भयणी मदें तुजें नांव परगट करता. उद्गाराक उबी रावया. पवित्र आत्म्या देवून ये. सर्गीं किरणां फांकोयत ये. तुजो उजवाड घालीत ये. शुभ वर्तमान परगटून सर्वेस्पर देव तुझ्या काळजान तुझ्या मनांचेर आसूं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवांवा परमुडे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, आतां हांव म्हाका पाठयला ताचेशी वेता. तरी तूं खंय वेता काय म्हूण तुमचे भितरलो एकलोय म्हाका विचारिना. पूण हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात देखून तुमचीं काळजां खंतीन भरल्यान. तरी आसतना हांव तुमकां सोत सांगता. हांव गेलो जाल्यार तुमकां आदावाचें. हांव वचना जायन जाल्यार शारोती तुमचे सुरी येवचो ना. पूण हांव गेलो जाल्यार ताका तुमचे सुरी धाडटलो. आजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनान घेवंक जायनात. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो. कित्याक तो आपल्या पदाराचें उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकता तेंच तो सांगतलो. आनी घडचें आसा तें सगलें तुमकां कळयतलो.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने Konkani tuka Krista. मोशा मोगाच्या बाबां भयणीनो आनी हो थिरावणेचो संस्कार घेवंक वेतल्या प्रितीच्या तरणाट्यानो ह्या आयचे आमचे दोबाजीक थिरावणे संस्काराचे समोरुमणेक हो अर्थबरीत विशय वेंचून काडला. ह्या आमच्या गोंवळी कोर्साक तुमी म्हजे गोवाय यू आर माय विटनेसीस हो मनान धरून ह्या आयचे समोरुमणेक हो विशय वेंचून काडला. पवित्र आत्म्याचे माखणेन जेजूचे गोवाय जावया. By the anointing of the Holy Spirit, let us live as witnesses of Jesus. बाबा भयणीनो, जेजू संवसाराचो खरो उजवाड. नातालांचे परबे समयार जेन्ना तुमी मोद्यान्नीच्या मिसान वांटो घेतलोलो ते राती पयलें वाचप इजायास प्रवाद्याचें वाचप आमी घेतलेलें. जेजूच्या जल्माची खबर करून बाकीत करून इजायास प्रवादी म्हणटा कालोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाचे सावळेन चलतल्या मनशांचेर एक उजवाडीक प्रकाश फांकलो. जेजू संवसाराचो खरो उजवाड. आनी जेजूच्या जल्माची खबर करून तो कित्याक ह्या संवसारांत आयलो हाची खबर करून घेवन जुवांव आपल्या शुभ वर्तमानान तिसऱ्या वेस्वरान अशें म्हणटा देवान आमचो मनशांचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच आपुरबायेच्या पुताक जेजूक धाडून दिलो. कितें करूंक? आमचेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, आमची सोडवण करूंक, आमकां देवीक जिवीत दिवंक आनी सुबामपणी हें देवीक जिवीत वांटूंक. आनी हें बापान ताका दिलेलें जिवीत दिवपाचें कार्य, मनशाकुळाची सोडवण करपाचें कार्य जेजून कशें शार्ती पावयलें पवित्र आत्म्याच्या बळान. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां इजायास प्रवादी म्हणटा सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर आसा. ह्या आत्म्याच्या बळान तो गरिबांक बरी खबर परगडटलो, कोयद्यांक सुटका दितलो, कुड्ड्यांक परतून नदर दितलो, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडयतलो आनी सगल्या मनशांक देवाचे कुरपेचें ओरोस परगडटलो. हेंच आपूण करूंक आयला म्हूण तरणाट्या जेजून नाजाराच्या सिनागोगान परगट केलेलें. होच इजायास प्रवाद्याचो भाग वाचून ताणें म्हणलेलें म्हजेर सर्वेस्पराचो आत्मो आसा. म्हाका बापान मागला बापाच्या मोगाचो गोवाय कसो जियो, बापाच्या जिविताचो प्रकाश मनशांक दिवं. आनी हें जिवीत दिवपाचें काम, उजवाड फांकोवपाचें काम पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजू कोण भाशेन करता काय? 3 भासांनी करता. पयले सुवातेर पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजून सगल्यांचो हुस्को धरलो, सगल्यांच्या हुस्क्यान भरलेलें जिवीत तो जियेलो. जीजस केर्ड फॉर एवरीवन. ताका सगल्यांचें पडलेलें. जेजूक भुरग्यांची आपुरबाय आसली, तो तरणाट्यांचो खेरीत इश्ट आसलो, ताका जाणट्यांचो हुस्को आसलो, कोण पिडेंत कश्टवतालो, कोण एकसूरपणान जियेतालो, कोणाक कोड फुटून समाजाचे देगेक पडलेलो, कोण पातकाच्या बाराकाल चेपलेलो, कोण आपलो दुस्मान आसलो, असल्यांचें सगल्यांचें जेजूक पडलेलें. सगल्यांचो हुस्को धरून जेजू बापाच्या मोगाचो गोवाय कसो जियेलो. दुसरे सुवातेर पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजून सगल्या मनशांची सेवा चाकरी केली. तो अशें म्हणटालो हांव सेवा घेवंक येवंक ना, हांव सेवा करूंक आयला. आपलो वेळ, आपले गूण, आपल्यो देवपणाच्यो पदव्यो जेजून दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक वापरली. आनी निमाण्या जेवणार आपल्या शिसां बरोबर मेजार बसलोलो आसतना तो उठलो, आपलें आवरण काडलें, आपल्या पेंगटाक एक रुमाल बांदलो आनी आपल्या हातांनी उदक आनी तोस घेवन आपल्या शिसांचे पांय धुले. जेजूच्या काळार जुदेवांच्या समाजान पांय धुवप सेवकांचें काम न्हय आसलेलें. द वॉशिंग ऑफ द फीट वॉज नॉट द वर्क ऑफ सर्वंट्स. गुलामांचें काम आसलेलें. गुलाम, स्लेव्स पावंड्याचे पांय धुताले. कसली समोरमणी सेलेब्रेशन आसत जाल्यार जे पावणे गेस्ट येताले
तांचे पांय धुवंक तांचे हात धुवंक गुलामांचें काम आसलेलें आनी जेजू देवाचो पूत गुलामांचें काम करून मनशांची सेवा चाकरी करून आपल्या शिसांक सांगता तुमी म्हाका सोमी म्हणटात न्हय तुमी म्हाका गुरू म्हूण पासतात न्हय हें खरें पूण हांवें तुमची सेवा केल्या हांवें तुमचे पांय धुल्यात जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवन म्हजे गोवाय जावात एकामेकाची सेवा चाकरी करात आनी तिसरे सुवातेर पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजून सगल्या मनशां सोबें दया दाखयली सगल्या सोबें काकळूतसार जालो न्हयच पातक्यांक तांची पातकां बोगशिलीन आपल्या दुस्मानांक जेजूक जायते जाण पिसो म्हणटाले ताचेर देंवचार बसला म्हूण मस्कऱ्यो कोत्ताले ताका खुर्सार वळवळायताले जेजूक बळ आसलेलें एकूच उतर म्हणून आपल्या दुस्मानांक सोकला शेवटून उडो पूण जेजून आपलें बळ कोणाकूच वायट करूंक वापरलें ना खुर्सार तान ताणें म्हळें बापा तांकां बोगोस कित्याक ते नकळत कितें करतात ते आनी हे भाशेन सगल्या आमच्या मनशांचो हुस्को धरून सगल्यांची आमची सेवा चाकरी करच्या मनान सगल्यांक आमकां बापाची काकळूत दया जोडच्या मनान खुर्साचेर आपल्या जिविताचें बलिदान करून पुनर्जिवन जाल्या उपरांत जेजून आपल्या शिसांक सांगलें आतां तुमी वचात म्हजो पवित्र आत्मा हांव तुमकां दिता म्हज्या पवित्र आत्म्याच्या बळान म्हजें गोवाय जाया हेंच आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां जेजू आपल्या शिसांक सांगता हांव परत बापाशीन वेता पूण तुमी हांव बापाशीन वेता म्हूण तुमी दुखी जावपाची गरज ना हांव तुमकां म्हजो शेराती धाडटलो आय वील सेंड यू माय कॉम्फर्टर हांव पवित्र आत्मो धाडटलो आनी तुमकां जायत्यो वस्तू सांगच्यो आसात पवित्र आत्मो तुमकां सगळें सोत उकतें करतलो पवित्र आत्मो तुमकां बळ दितलो आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या बळान तुमी म्हजे गोवाय जातले तरणाट्यानो जशें सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलेलें बावतिजमाच्या दिसा तुमकां बावार्थाचें देणें मेळ्ळेलें ज्या दिसा तुमी पवित्र स्नान बावतिस्म घेतलेलो तेन्ना तुमकां बावतिस्म दितल्या देव म्हणयाऱ्यान पास्कांचे बातीन एक वात पेटोवन तुमचे माय पायच्या तुमच्या पदोन मदोन्नीच्या हातान घालून म्हणलेलें घेयात उजवाड क्रिस्ताचो रिसीव द लायट ऑफ क्रायस्ट त्या दिसा तुमकां बावार्थाचो उजवाड मेळ्ळलो जेजू संवसाराचो उजवाड ताणें आपलो उजवाड तुमकां दिलोलो पूण तेन्ना तुमी ल्हान भुरगीं आसल्यात उपरांत मात व्हडलीं जाल्यात तुमच्या माय पायन तुमकां घरांत दोतोन शिकयली न्हयच आपल्या उतरांनी पूण आपल्या जिविताचे गोवायकेन तुमच्या माय पायन तुमच्या घरच्यांनी तुमकां बावार्थान वाडयली उपरांत तुमी दोतोनी येवंक सुरू केलें जावं इगोर्जेन तुमचे एकल्याचे इगोर्जेन जावं तुमच्या इस्कॉलान अदीक खोलायेन तुमच्या बावार्थाची ओळख तुमी घेतली आनी आतां ह्या तिरावणे संस्काराची तयारी करतना तुमी बावार्थान वाडून गेल्या पवित्र आत्मो तुमच्या जिवितान कितें करतलो पवित्र आत्म्याची देणी कसली हाचे वयर तुमी शिकोवन घेतल्या वय केना पवित्र आत्म्याची कसली देणी आयज तुमकां मेळटात आनी पवित्र आत्म्याची देणी घेवन तुमी ओत्मीक बाजून ग्रेस जातोच वन्स यू आर स्पिरिच्युअली एनरिच्ड कसली पवित्र आत्म्याची फळां तुमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान दिवंक जाय हाचेरूय तुमी नियाळ केला तरणाट्यानो जो पवित्र आत्मो आतां थोड्याच घडयां भितर ह्या संस्कारलेल्या तेलाचे माखणे उदेशी तुमकां मेळटलो तो पवित्र आत्मो तुमकां पयले स्वातेर ओडटलो तुमचें आपलेपण कुशीन धरून जेजू भाशेन दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान भरलेलें जिवीत जियो द होली स्पिरीट वील गिव यू स्ट्रेंथ टू केअर फॉर अदर्स तुमच्या घोराब्यान तुमच्या माय पाय सोबें तुमच्या घरच्यां सोबें कोणूय जाणटो आसा कोण पिडेस्त आसा कोण शेजारा एकसुरो आसा तुमच्या इस्कॉलान कोण गरीब आसा असल्यांच्या हुस्क्यान भरलेलें जिवीत जियोन तुमी जेजूचे गोवाय जावंक पवित्र आत्मो तुमकां ओडटलो दुसरे स्वाती पवित्र आत्मो आमकां बळ दिता देवान आमकां दिलेलीं देणी वापरून आमी दुसऱ्यांची आस्त्या तोंडान सेवा चाकरी करूं तरणाट्यानो तुमच्या जिवितान म्हज्या जिवितान कांयच ना कुस्कूट ना जें आमी देवाच्या हातांतलें घेवंक ना देवान आमकां कितलीं देणी दिल्यान आमचे कुडीचे सांदे एक सांदो देवान आमकां फुकट उदारपणान दिला देवान तुमकां आनी म्हाका गिन्यानाच्या सबार देण्यांनी नेटयल्या देवान आमकां एकल्याक काळजाचे सोबीत गूण दिल्या आनी तोच देव आयज आपल्या उदारपणान तुमकां पवित्र आत्म्याच्या वर गुणांनी भरता ही सगळीं देणी घेवन
तुमी गोरवान बोललेली तरणाटीं जावंक न्हय, नॉट टू बी प्राऊड यंग पीपल, पूण ही देणी घेवन ती देवान आमकां उदारपणान दिल्यान म्हूण ओळखून दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूं. जेन्ना आयजतान तुमी तरणाटीं पवित्र आत्म्याच्या बोळान तुमकांच विसरून दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करशात, जावं तुमच्या गोराब्यान, जावं तुमच्या शेजा सामारा, जावं तुमचे समुदायेन, जावं तुमच्या इस्कॉलान, जावं तुमी खेळटात भोंवतात थंयसर, जेन्ना तुमचे गूण वापरून दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करशात, गरजेवंतांक पावशात, दुसऱ्यांक आदार करशात, तेन्ना तुमी जेजूचे गोवाय जातले. आनी तिसरे सुवातेर जो पवित्र आत्मो तुमी आयज घेतात तो रागाचो आत्मो न्हय, तो दुस्मानकायेचो आत्मो न्हय, तो फुटी वेगळो जार घालता तसलो आत्मो न्हय. हो आत्मो तुमकां ओडटलो. जंय रागाचो उजो दिसती पडटा तो उजो पालोवन बोगसण्याचो उजवाड फांको. जंय तुमकां दुस्मानकायेची दुर्गां उबी जालेली दिसती पडटात, हो पवित्र आत्मो तुमकां ओडटलो ती दुर्गां मोडूंक आनी इश्टागतीचे पूल बांदूंक. जंय फुटी वेगळो जार आमचे मदें उपजतात, हो पवित्र आत्मो तुमकां उस्कायतलो फुटी वेगळो जार काबार करून समुदायाचे संबंद, इश्टागतीचे संबंद घट करूंक ओडटलो. तरणाट्यानो, गेल्ल्या वर्सा ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान पवित्र सभेन एका 15 वर्साच्या तरणाट्याक कार्लो आकोतीस ताचें नांव, ताका भक्तिवंत म्हूण परगटलो. 15 वर्सांचो भुरगो, इटालियाचो भुरगो. तो कसो भक्तिवंत जावंक पावलो काय? तो ल्हानूच आसतना, 3-4 वर्सांचो भुरगो आसतना जेजूचो व्हडलो मोग तो दाखयतालो. ल्हानूसतान ही वॉज पॅशनेटली इन लव वीथ जीसस. ताची आवय बापूय ताका ल्हान भुरगो काल्लो भायर व्हरताली तेन्ना ताका एक इगोर्ज दिसती पडली जाल्यार तो आपले मांयक पायक सांगतालो, खंय मामी डॅडी आय वॉन्ट टू गो टू द चर्च, हांव इगोर्जेन वचूंक सोदतां. कित्याक? हांव जेजूक मेळूंक सोदतां. आय वॉन्ट टू मीट जीसस, आय वॉन्ट टू सी जीसस. ताका जेजूचो व्हडलो मोग आसलो. खंय खेळटना ताका फुलां दिसलीं जाल्यार कार्लो भुरगो कसो ती फुलां काडटालो खंय आनी धांवून धांवून व्हरून सायबीण मांयचे इमाजी मुखार दवरतालो. सायबीण मांयची ताका व्हडली भक्ती आसलेली. कार्लो हॅड अ ग्रेट डिवोशन टू आवर ब्लेसड मदर. हांगासर म्हजे लागीं कार्लो ताचो धाकटुलो फोटो आसा. तुमचे भाशेन तरणाटो 15 वर्सांचो. आनी तो 7 वर्सांचे पिरायेर पावलो तेन्ना ह्या भुरग्यान व्हडे भक्तीन पयलो कोमयाव घेतलो. आनी पयलो कोमयाव घेतल्या उपरांत कार्लो दिसपट्टी चुकोय नासतना मिसाक वेतालो. आनी घडटा जाल्यार मिसा आदीं थोडे घडयो वचून परम संस्कारा मुखार दिमी घालून, ताबेर्नाकला मुखार दिमी घालून मागणें करतालो. मिसा आदीं वचूंक घडूंक ना जाल्यार मीस सोंपल्या उपरांत जेजूक कोमयान आपल्या काळजान घेतल्या उपरांत दिमी घालून जेजू मुखार मागणें करतालो. जेजूच्या मोगाचो तो भुरगो आसलेलो. आनी इतलेंच न्हय, जेजूचो मोग करी हो जेजूचो मोग दुसऱ्या समेत दाखयता. ल्हानूसतान ताका दुसऱ्यांचो हुस्को आसलेलो. खंय कोणूय ताचो सांगाती, ताचो इश्ट दुर्बळ आसलेलो जाल्यार आपल्याक कोणें गिफ्ट दिलो जाल्यार ताका दितालो. कोणूय ताका पिडेंत सांपडलो, जाणटो दिसती पडलो, आपलें जेवण तांकां गरजेवंतांक दितालो. पूण 11 वर्सांचे पिरायेर पावतोच ह्या तरणाट्याक गमलें खंय ताका कॅन्सराची पिडा जाल्या म्हूण. ताका रोगताचो कॅन्सर जाला. एकदम हुशार भुरगो आसलेलो, कंप्युटर एक्सपर्ट. ल्हानूच आसतना कंप्युटर म्हळ्यार ताका एक खेळ कसो, एक टॉय कसो. इंटरनेट विजर्ड आसलेलो. आनी तरी आसतना 11 वर्सांचे पिरायेर ताका कॅन्सराची पिडा जाल्या म्हणटोच तो निराशी जालो ना, देवाचेर शीण केलो ना. ताणें चिंतलें, खंय म्हाका आतां थोडींच वर्सां उरल्यान हांव जेजूच्या मोगा खातीर आनी कितें करतलो. हांव जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक वांटूंक हांव कितें तरी करतलो. तो कंप्युटर एक्सपर्ट आसलो म्हणटोच, इंटरनेट विजर्ड आसलो म्हणटोच ताणें अशें थारायलें, म्हाका आतां थोडींच वर्सां उरल्यान ह्या कॅन्सराचे पिडेक लागून हांव आतां चड जिवूचो ना. ताणें कितें केलें, परम संस्कारा वयर जायतीं विस्मितां, युकरिस्टीक मिरेकल्स परम संस्कारान आसलेल्या जेजून जायत्या इगोर्जांनी ओजापां केल्यान ह्या विस्मितांची सगळी खबर एकठांय करून कार्लो आकोतीस हाणें एक वेबसायट केली खंय. आनी 15 वर्सांचे पिरायेर मोरचे आदीं ताणें ही वेबसायट उक्ती केली. कितें करूंक? जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक. तरणाट्यानो,
ह्या 15 वर्सांच्या तरणाट्याके भाशेन जेजूक गोवायकी दिवं, जेजूचो मोग दुसऱ्यांक दिवं, जेजूची बरी खबर वांटूंक, जेजूचो उर्बे बरीत गोवाय कसो जियोंक ताका खंयचें बळ आयलें? पवित्र आत्म्यान ताका घटाय दिली. होच पवित्र आत्मो आयज तुमकां मेळटा. होच पवित्र आत्मो तुमकां ह्या भुरग्या भाशेन, ह्या तरणाट्या भाशेन भक्तिवंत जावंक, जेजूचे गोवाय कशें जियोंक तुमकां घटाय दितलो. आनी ह्या तरणाट्याच्या जिवितान आमी 3 ओत्मीक उपाय पळयता. हे उपाय तुमी आनी आमी घेवया. पयलो उपाय, कार्लो आकुतीस सद्दां मागणें करतालो, मागण्यांक मोलाची स्वाद दितालो. तेर्साचे मागणें केन्नाच चुकयनासलो. ताका सायबीण मांयची खरीत भक्ती आसली. तरणाट्यानो, आयजतान तुमच्याय जिवितान मागण्यांक मोलाची स्वाद दिया. सकाळीं उठ्ठना, न्हिदूंक वेतना मागणें करूंक विसरूं नाका. तुमच्या आवय बापाय बरोबर घोराब्यान दिसपट्टो तेर्स बरे भाशेन म्हणूंक फाटीं सरूं नाका. दुसरे सुवातेर कार्लो आकुतीस देवाचें उतर वाचतालो, पवित्र पुस्तक वाचतालो. देवाचें उतर आमचो भावार्थ खोलायता. देवाच्या उतरा उदेशी जेजूचे गोवाय कशें जियोंक आमकां बळ मेळटा. तरणाट्यानो, दिसाच्या दिसा एक सुपुल्लो पवित्र पुस्तकाचो भाग वाचा. ताचेर नियाळ करून तुमचो भावार्थ घट करात. आनी तिसरे सुवातेर कार्लो आकुतीस हांव तुमकां सांगतालो ते भाशेन मिसाचे बेटेन वांटो घेवंक केन्नाच चुकयनासलो. कित्याक तो जाणो आसलो मिसाची बेट म्हळ्यार देवाचे कृपेची व्हांवती झोर, आमच्या भावार्थाची, आमच्या भावार्थाचो माज आनी तेंगशी जावन आसा. जेन्ना आमी मिसाचे बेटेन भक्तीन वांटो घेता, देवाचें उतर आयकून ताचेर नियाळ करून आमचो भावार्थ आमी खोलायता. जेन्ना मिसान जेजूची कूड आमी कोमुन्यवान भक्तीन शेवता, तेन्ना दोरेके मिसाचे बेटेंतल्यान आमचे मोदें जेजू मोदें जिविताचो संबंद घट जाता. जेजूक आमच्या जिविताचो माज करूंक मिसा उदेशी आमकां घटाय मेळटा. सगल्या वेळार सगले सुवातेर कार्लो आकुतीसा भाशेन जेजूक गोवायकी दिवंक मिसाचे बेटेंतल्यान देवाचे कृपेची जोर घसघशीत व्हांवता. तरणाट्यानो, आयज आमी सगलीं हांगा हाजीर आसलेलीं देस्तेर्रो सायबिणीचे विणवणेन आनी बाग्योंत फ्रांसीस शावेराचे विणवणेन तुमी आमची 60 आनी 5 तरणाटीं तुमी घेवंक वेतात त्या थिरावणे संस्काराच्या बळान तुमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान जेजूचे उर्बे बरीत आनी काळजीदार गोवाय जावचें म्हूण खतखत्यान मागुया. हिरावणे संस्काराची रीत. मोगाल तरणाट्यानो, तुमकां हो शुभ वेळ पवित्र आत्म्याची देणी घेवन समाजान क्रिस्ताचे गोवाय जावंक बिस्म साहेब तुमकां हिरावणे संस्काराचे रितीन वांटो घेवंक आमंत्रण करता. हे रितीक 4 भाग आसात. पयलो, पवित्र स्नानाचे बासावणेची उचारणी. दुसरो, उमेदवाराचेर हात दवरणी. तिसरो, पवित्र तेलाची माखणी. चवथो, भावार्थ्याची मागणी. पयलो भाग, पवित्र स्नानाचे बासावणेची उचारणी. इश्टानो, हे उचारणेक 2 हेतू आसात. पवित्र स्नाना आनी थिरावणे संस्कारा मदें आसलोलो संबंद ती दाखोल करता. तशेंच थिरावणे संस्कारांत देव आपलो सोडवणेचो वावर करता म्हूण आमी हे उचारणे वरवीं सत मानता. खेरीत भाशेन ह्या संवसारांत पवित्र आत्मो येता म्हूण आमी आमचो भावार्थ परगट्टा. ही उचारणी फकत बायली जावची न्हय, पूण ती करतना आमचें कालीज मन पवित्रित्वेक उक्तें करून तिणें आमचे सवे थारोनीक वावर चालू दवरूंक आमचें जिवीत तिचे आदीन आमी करचें. उबी रावया.
तरणाट्यांनो, तुमच्या बावतिस्माच्या दिसा तुमकां बावार्थाचें देणें मेळ्ळेलें. त्या दिसा तुमच्या नांवान तुमी ल्हान भुरगीं आसल्यात देखून तुमच्या आवय बापायन पोदोन मोदोन्नीन बावार्थाची बासावणी केलेली. आयज तुमी वाडून व्हडलीं जाल्यात, तुमच्या बावार्थाची ओळख तुमी घेतली, तर आतां थोड्याच घडयां भितर ओय हांव पाठ करतां, ओय हांव सोत मानतां म्हणून तुमचो बावार्थ जिवो करात आनी पवित्र आत्म्याचें देणें घेवंक बरे भाशेन तयार जायात. तरणाट्यांनो, सोयतानांक आनी ताच्या सगल्या कोरण्यांक आनी बुलोवण्यांक तुमी पाठ करतात. सोर पोदवेदारा बापाक, स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या रोचणाराक तुमी सोत मानतात. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मारयेंतावन जल्मलो, ताणें कोश्ट मरण सोंसलें, ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला, ह्या आमच्या सोमयाक तुमी सोत मानतात. पवित्र आत्मो सर्वेस्पोर आनी जीव दातार आपोस्लांचेर देंवलोलो त्या परी आयज स्थिरावणे संस्कारा वरवीं तुमचे थंय खेरीत भाशेन येता, ताका तुमी सोत मानतात. कातोलीक पवित्र सोबेक भोगतांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण आनी सासणांचें जिवीत तुमी सोत मानतात. ओ आमचो बावार्थ, होच आख्खे पवित्र सोबेचो बावार्थ. तो उचारूंक आनी ताचे पोरमोणें जियोंक आमकां ओडवीक आनी अभिमान भोगता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. दुसरो भाग. उमेदवाराचेर हात दवरणे. हे विस्तारनेक एक खेरीत समज आसा. पवित्र पुस्तकांत आनी क्रिस्ती परंपरेंत हात विस्तारून दोन फुडारी पवित्र आत्मो दिताले. हीच कुणा बिस्म साहेब वापरता. मागणें हे कुणेचो अर्थ स्पश्ट करता. उपरांत पवित्र आत्म्यांक पाठोवंक आनी ताच्या गुणाची भरती दिवंक थंय आमी मागता. ह्या वेळार आमी सगळीं पवित्र आत्म्याचें देणें मागुया. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, देवान आमच्या बापान पवित्र स्नाना वरवीं ह्या आपल्या चाकरांक सासणीक जिविताक जल्म दिवन आपलीं भुरगीं केलीं. तांचेर आपल्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तांचो बावार्थ थीर करूं आनी आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता सारकीं तांकां मागूं म्हूण देवा लागीं मागुया. तरणाट्यांनो, बाबा भयणीनो, थोड्यो घडयो ओगींच रावून आमी पवित्र आत्म्याचें देणें मागतल्या आनी अवघेपणान केल्ल्या मागण्या उपरांत मिसाची भेट भेटयतले सगळे यादनीक ह्या उमेदवारांचेर आपले दोनूय हात पातयतले आनी पवित्र आत्मो मागून हांव एक खेरीत प्रार्थन देवाक उबारतलो. थोड्यो घडयो ओगींच रावून पवित्र आत्म्याचें देणें मागुया. सोर पोदवेदारा देवा, आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताच्या बापा, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान ह्या तुज्या चाकरांक पातकांतलीं सुटोवन तुवें पुनर्जल्म दिलाय. तुज्या पवित्र आत्म्यांक तांचो शेराती करून पाठय. जाणवाय आनी गिन्यान, बूद आनी गोठाय
समजणी आनी भोक्ती तांकां लाबोय आनी तुजे बिरांतीन तांकां बोर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. तिसरो भाग. पवित्र माखणे. तेल पवित्र आत्म्याची खुणा. पवित्र आत्म्याची शक्ती आनी तांच्या गुणाची भरती देंवतात म्हूण दाखोवंक प्रवाद्यांक, याज्ञिकांक आनी राजांक मागताले. हेच परी तिरावणे संस्कारांत उमेदवारांचेर पवित्र आत्मो देंवता. जाणवाय, शाणेपण, घोटाय, काळजीदारपण, बुद्ध, भक्तीपण आनी देवबिरांत ही पवित्र आत्म्याची देणी तांकां फावो जातात. देखून मागतना बिस्म साहेब एक एकल्याचें नांव उच्चारून म्हणटा, घे मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्यांची. ही माखणेची रीत चलतना फकत उमेदवारांनी उबीं रावची. दुसरी आमी बसून गायन करून आमचें मागणें आमी चालू दवरुया. Yeah.
काळजाच्या उजवाडा ये दुर्बळाच्या बापा ये वरदान दिनारा ये काळजाच्या उजवाडा काळजाच्या उजवाडा वावरामध्ये संस्कार उन्हाळ्यातून शीतळ खाय रडण्यात दुःखीत तू गोठा रडण्यात दुःखीत तू गोठा ये दुर्बळाच्या बापा काळजाच्या उजवाडा काळजाच्या उजवाडा दुर्बळाच्या बापा वरदान दिनारा काळजाच्या उजवाडा काळजाच्या उजवाडा पवित्र आत्म्या मोगा आत्म्या जसो आपोस्लांचेर तूं येवन तांचें जिवीत तुवें बदल्लें तसोच ह्या भुरग्यांच्या जिवितांत येवन तांचें जिवीत तूं बदल. ह्या वरवीं तांणी आपआपलें क्रिस्ती जिवीत ऑर्ताबोरीत करूंक आमी तुका मोगा आत्मो म्हूण पाचारला, कित्याक तूं आसता त्या काळजांनी मोग आनी मोगूच ठिकाण करता. खऱ्या मोगाचो दातार तूं. ह्या भुरग्यांच्या काळजांनी तुजो मोगा गूण उपजोय म्हूण आमी तुका विनयता. तुझेर विश्वास दवरल्याची मूर्ती काळजा मोनाची मूर्ती काळजा मोनाची ये दुर्बळाच्या बापा वरदान दिनारा काळजाच्या उजवाडा काळजाच्या उजवाडा
kalsaच्या उजवाडा ये kalsaच्या उजवाडा तुझ्या आदराविने पायथ्यात पडून बसले इथेच नमूच्या सोबे इथेच नमूच्या सोबे दुर्बळाच्या बापा वरदाना दिनारा काळजाच्या उजवाडा काळजाच्या उजवाडा दुर्बलाच्या बापा वरदाना दिनारा काळजाच्या उजवाडा काळजाच्या उजवाडा मोगाच्या पवित्र आत्म्या हे आमच्या भुरग्यांनी तुका सोत मानूंक तुका आशोवन आनी तुजो मोग करूं बापा आनी पुता बरोबर तुका तांणी आपल्या जिवितांत उलो मारूं आपूण जण एकली तुजी मंदिरां म्हूण जाणा जावं पवित्र मंदिरां जावं आपलें जिवीत तांणी जबाबदारेन आनी मोगान सारूंक तांकां तुजी कृपा दी
चलतल्या निठार मागणी वाट चलतल्या निठार ये दुर्बलाच्या बापा ये वरदाना दिनारा ये काळजाच्या उजवाडा ये काळजाच्या उजवाडा ये दुर्बलाच्या बापा ये वरदाना दिनारा ये काळजाच्या उजवाडा ये काळजाच्या उजवाडा तुझे सद्गुण दियांका तुझेर विश्वास ठेवतल्या आलत्या बावाड्यांक तुझ्या आलत्या बावाड्यांक तुझ्या ये दुर्बलाच्या बापा ये वरदाना दिनारा ये काळजाच्या उजवाडा ये काळजाच्या उजवाडा सगळीं उबीं रावुया. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो आनी तरणाट्यांनो, ह्या पवित्र संस्कारलेल्या तेलाचे माखणेचे खुणे वरवीं तुमकां पवित्र आत्मो मेळून आयजतान तुमी एक एकलो पवित्र आत्म्याचें जिवें मंदीर जाल्यात. यू हॅव बिकम लिव्हिंग टेम्पल्स ऑफ द होली स्पिरीट. तुमचें एक एकल्याचें आनी आमचें दर एका जेजूच्या पाटलावदाराचें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या जिव्या ठिकाणांक सोंपता तसलें जावंक आतां आमची थोडी मागणी खालतिकायेन आनी विस्वासान बापा मुखार आमी दवरुया. आमचो पाप साहेब, बिस्म साहेब, यादनीक आनी म्हत्वाची भावा भयण्या देवाचो मोग मनीसकुलाक दाखोल करूंक बारी वावुरतात. तांच्या वावराचेर आशिर्वाद मागून तांकां
कुडी आत्म्याची बरी भलायकी मागुया. Jezucha e makhnnen kurta tuka. आमच्या ख्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापायनी आपल्या भुरग्या भितर ख्रिस्ती भावार्थाचे बी वोपूंक आनी तांकां आपलो बरो आनी पुतो वेल दिवंक बापाचे बोल मागुया. Jezucha navan baba e makhnnen kurta tuka. आमी तरणाट्यांनी पवित्र आत्म्याच्या बोलान बेतातूय जेजूचे गवाय जावंक आनी देवाची खुशी आमच्या जिवितांत पालूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. Jezucha navan baba e makhnnen kurta tuka. सगल्या ख्रिस्ती पोरजेन बावतिजमा दिसा दिलोले कार्य स्विकारून पवित्र आत्म्याच्या बोलान कुटुंबान पिरगोजेन आनी समाजान काकलुवोन बापाचे उपकार जावन तांचे पासत मागुया. Jezucha navan baba e makhnnen kurta tuka. ओ मोगाळ बापा, आमची थोडी मागणी आमी उचारून तुजे मुखार दवरल्यान जाय ते आमकां जोण एकल्याक मागचें आसा. आमच्या काळजांनी आसलेले सगळे आवंडे सगल्यो गरजो आमी ओगेपणान तुजे मुखार दवरता. खालतीकायेन केलेल्या ह्या आमच्या प्रार्थनांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी जाल्यार बापा तुज्या उदारपणान ती आमकां फावो कर. हें आमी मागता त्याच तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दाना तयार वेळार आमी गायन करूया. C2 पेज 28 आमची पोळे वर्धना. आमची पोळे वर्धना निष्कलंक sacarus doyal papa muy moga tanche vorvi amkapus amchi pole vordana nishkolongo sacarus doyal papa muy moga tanche vorvi amkapus. आमी तुका दिन मागता आनी तुज्या उदारपणान आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवलेन दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणांच्या सासणांक देवाक सोय. मोशा बापां भयणीनो, हें आमचें बलिदान आमच्या सुर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले भुरगे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक.
बो मोगाळ बापा, आपल्या मोरणान आनी पुनर्जिवंतपणान जेसून आमकां पवित्र आत्मो घेवंक फावो केले. त्याच मोरणान आनी पुनर्जिवंतपणान आतां वांटो घेवन पवित्र आत्म्यान आमी बरूं तुज्या पुता सारकी आमी जावं आनी दिसान दीस चड आमी ताका गोवाय दिवंक पावूं. हे तुज्या पुतांदवांचे ओत्रेक दोयाळपणी शार्ती पावोय म्हूण आमी मागतांव तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोरपोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्वकाळी आनी सोर्वताय जेसू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो सोमी आमचो उंच स्वर्गार सोडलो आनी मोहिमेवंत जावन तुज्या उजव्याक बसलो आनी बासायलोलो पवित्र आत्मो आपणायलेल्या तुज्या भुरग्यांचेर ताणें धाडलो. देखून देवदूतांच्या सोर्व दोळबारां सांगाती आतां आनी सदां निरंतरी मोनान काळजान तोंडान आमी गायतांव. Surgani samsar ola tuja voivowa. Sorgi duka zoi zoi, sorgi duka zoi zoi. Sorvespora cenavi, jedna taka zoi. Sorgi duka zoi zoi, sorgi duka zoi zoi. Papa, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रोगात. आपलेच खुशेन कोश्ट मोरोन सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा कोरात. Bavartaco gut porgotuja. Gesù melo, Gesù ci vonzalo, Gesù nowianie dolo. Gesù melo,
Gesù melo, Gesù ci gonzala, Gesù novia nietolo. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतेल्या मास सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगल्या योदनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान तूं वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बडवो सोदून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तशी पोडचोडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून मागता. आंकवार मारिया देवाची माय सांगाती वागेवन दोन सोर काली तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहीम आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेसू वरवीं, त्यास जेसू सांगाता, त्यास जेसू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा सोरवोंडोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनान. आमेन. का देवान आब्बा बापा म्हणून करतलो पवित्र आत्मो दिला. ह्या आत्म्यांच्या बोळान जेसून आमकां शिकयलेले देवाच्या भुरग्यांचें प्रार्थन बापाक उबारतना जेसू भाशेन आमी सदांच बापाची खोशी करतल्या आनी एकामेकाच्या प्रिती मोगाच्या उस्क्यान भरलेलें जिवीत जियेतल्या म्हूण बरोबर देवाक भास दिवया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटकी पोतव्यान मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमया जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, मोशी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. कुशालकायेन आनी मोगान एकामेकाक जेसूची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांक आपयल्ल्या आमी सुभागी. सोमिया तुवें मोशे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गीत घेऊया. D40 पेज 69. D40 पेज 69. Surgi undo cisundilo Angka oslo favon aslo Surgi undo cisundilo Angka oslo favon aslo Amzo Jezuche Gonzalo Jezuche Gonzalo Amche Apni Bukik Paulo Yeah, yeah Yeah, yeah Jesus Begitu yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Jesus Begitu yeah Atmo duka kibung krauta Atmo duka kibung krauta Surgi jevon Jesu dita Api kulma samorbita Surgi jevon Jesu dita Api kulma samorbita Neva mendro punzata Ama munchang kaundita Neva mendro punzata Ama munchang kaundita Yeah, yeah Yeah, yeah Jesus Begitu yeah, yeah Yeah, yeah Jesus Begitu yeah Atmo duka kibung krauta Atmo duka kibung krauta
जेजून दिलो आत्म्याक गोठाय तो भितलो सोर्गी उंडो जेजून दिलो आत्म्याक गोठाय तो भितलो सगळीं उबी रावया आमी सगळीं उबी रावून आमच्या मागण्यांचो तेंको ह्या आमच्या उमेदवारांक ती बासावणी करतना आमी दिवया. बसावणी. मोगाळा जेजू, आयच्या दिसा तुवें आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याचें देणें दिलां आनी ह्या देण्या उद्देशी पवित्र स्नाना वरवीं उरलोलें जिवीत तूं थिरायताय. पवित्र आत्म्याच्या बोलान तुजें गोवाय जातोलें म्हूण आमी भास दिता. तुजें उतर आयकोन आमी जोण एकलो आमचें आपोवणें आनी आमचो बेस विस्वाशीपणान जियेतल्या म्हूण आमी भास दिता. आमच्या घरांत, आमचे शाळेंत आनी आमच्या समाजांत तुवें दिलोलें काम आमी बरे भाशेन कोत्तोल्या म्हूण आमी भास दिता. पवित्र आत्म्याचे सुचोवणी आनी ताचे सोक्तेन संवसाराक नवें रूप दिवंक आमी वावुरतल्या. आमचे निच्यो घोट कोर आनी आमची भासावणी मानून घे. आमेन. प्रार्थुया. सोर्गींच्या बापा, जांकां तुवें पवित्र आत्म्यान माखल्याय आनी तुज्या पुताच्या कुडी रोगतान पोसल्याय तीं तुजीं भुरगीं ह्या उत्तम देण्यांचे गोठायेन
सगल्या आडकोळींचेर जोयत व्हरून आपले पवित्र जिणेन तुजे सोबेक संतोष दिवंक पावूं आनी तांच्या क्रिस्ती साक्षीपणान भोव करून प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी तुजी सोबा प्रितुमेंचेर वाडोत वचूं हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशीं बसूया. आयच्या दिसाक व्हड कुशालकाय भोगता आनी हेच कुशालकायेन भरून पयले सुवातेर देवाक दिनवासूंक सोदता. देवान आमकां ही संदी आनी सोयीक आयच्या दिसाक हे वेळार ही फिरगोचीन आमकां फावो केली. आयच्या दिसाक दुसऱ्या सुवातेर हांव दिनवासूंक सोदतां आनी खूब आभारी आमच्या बिस्म साहेबाक फिलिप नेरी फेर्रांव. हो मोलादीक वेळ आमच्या पासत ताणें काडलो. आमच्या पासत आमच्या ह्या फेरगोजीच्या भुरग्यां सवें ताणें हुस्को दाखयलो आनी आमकां आपलो सहकार आनी तेंको ताणें दाखयलो. देखूनच आयच्या दिसाक हेच दिनवासी काळजान ताका हांव काळजान सावन देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आज आमचे मोदें तो आयलो, आमची फिरगोजीन तो आयलो आनी आमची 60 आनी 5 जीं भुरगीं आसात तांकां तिरावणेचो संस्कार ताणें दिलो. आनी आयच्या दिसाक कितें ताका दिनवासतना मागता सदांच ताका देवान एक बरी भलायकी फावो केल्या प्रमाण ताच्या वावराचेर सदांच बेसांवां आनी देणी ताणें ओटयल्या प्रमाण आनी सदांच आमकां तो आदार दिता, मार्गदर्शन तो दिता. तेंच आमकां ताणें सदांच आपल्याचे कुरपीन आमकां दर एकल्याक फावो केल्या प्रमाण ताका हांव काळजान सावन आयच्या दिसाक दोनूय फिरगोजीच्या नांवान किरीतपणीन ताका दिनवासता. आयच्या दिसाक हांव दिनवासूंक सोदतां. जायते यादनीक हांगासर आयले आमचे पासत आनी आमच्या सगल्या भुरग्यां पासत तांणी मागले. किरीतपणीन तांकांय काळजान सावन दिनवासता आनी देवान तांच्या यादनीकपणाचेर भरपूर आशिर्वाद घाल्या प्रमाण मागता. आयच्या दिसाक तुमकां दिनवासता. 60 आनी 5 भुरगीं जे आयच्या दिसाक तिरावणे संस्कार तुमी घेतला, तुमकां ही बरी तयारी तुमी केली आनी देवाचें उतर वो देवाचें उतराचें बी तुमचें काळजान तुमी वाडयलें. देवान सदांच तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरल्या प्रमाण आनी दिल्ल्या पोण्याक सोंपता तसलें जिवीत सगलीं तुमी जिवंक देवान तुमकां सदांच आदार आनी बळ दिल्या प्रमाण देवा लागीं मागता. आनी आयच्या दिसाक दिनवासता तुमच्या सगल्या आवय बापायंक तुमकां दर आयताराक आनी आमची लागशिल्ली दोतोर नासलेली तेन्ना वेळ काडून तांणी देवाचें उतर तुमचे सवें परगोट करूंक आमकां आदार सहकार तेंको तेणी दिलो. तांकां सगल्यांक काळजान सावन देव बरें कर म्हणटा. आनी आयच्या दिसाक ही परबी दितना तुमच्या आनी तुमच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घाल्या प्रमाण मागता. आयच्या दिसाक दिनवासता आमच्या सगल्या देव संदेशकारांक ह्या आमच्या भुरग्यांक देवाचें उतर परगोट करूंक तांणी आमकां आदार दिलो. ही बरी दोतोर शिकूंक देवाचें उतर तुमच्या जिवितांत घालूंक आमकां ह्या देव संदेशकारांनी आदार दिलो. तांकां सगल्यांक काळजान सावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगलीं आमकां आदार दितलीं जावं आमचें सावंड विडियो करूंक सगलें आमकां नांव घेवंक सोदिना पूण सगल्यांक काळजान सावन देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो भरपूर आशिर्वाद एक एकल्याचेर मागता. बाबा भयणीनो, निमाणो आशिर्वाद दिवचे आदीं आमचें एकूच उतर फादर डॉमिनिकान पदवीकारान उद्गारलेलीं भावनां मोजी करून खरीत भाशेन आमच्या क्रिस्म घेतलेल्या सगल्या तरणाट्यांक तांच्या आवय बापायंक तांच्या फामिलींक आमची परबीं. तरणाट्यानो, हे अवघड परिस्थितीक लागून कोवीड महामारीक लागून ड्यू टू द कोवीड पॅन्डेमीक
आमच्यान सदांचे भाशेन ही समोरमणी करूंक जावंक ना. तुमकां घोडयक तें मास्क घालून आख्खे मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक तितलें सोंपें लागूंक नासतलें. आनी तरी आसतना तुमी बरे भाशेन हे समोरमणेन वांटो घेतलो देखून तुमकां सगल्यांक म्हजी शबासकी. पवित्र आत्मो तुमकां मेळ्ळा. पवित्र आत्म्याची देणी घेवन तुमी ओत्मीक बाजून ग्रेस जाल्यान. यू आर स्पिरिच्युअली एनरिच टुडे. जी पवित्र आत्म्याची सोबीत देणी तुमकां मेळ्ळ्यान ती तुमच्या जिवितान फळादीक करात. भावार्थाची आकारणी फेथ फॉर्मेशन चालू दवरात. तुमच्या याज्ञिकांचे, सिस्टरींचे, देव संदेशकारांचे, गवळीक फिरगो सोबेच्या वांगड्यांचे लागशिल्ले सहकारी जायात. पवित्र सोबेक सदांच लागीं रावात. रिमेन क्लोज टू द चर्च. तुमकां परबी दितना तुमकां तयार केलेल्या सगल्यांक दोनूय फिरगोजांच्या पादवीकारांक फादर डॉमिनीक आनी फादर एंथनी, तांच्या सगल्या सहकाऱ्यांक, हांगा जायते आमचे पाद्री भाव ब्रादर आसात तांकां, सिस्टरींक, देव संदेशकारांक, गवळीक फिरगो सोबेच्या वांगड्यांक, इगोर्जेन वावुरतेल्यांक, वेगळ्या वेगळ्या संस्थांच्या वांगड्यांक, गायन मंडळीच्या वांगड्यांक आनी दोनूय फिरगोजांच्या पवित्र सोबांच्या सगल्या वांगड्यांक, सगल्या फिरगोजकारांक आमची परबी, आमची शबासकी, आमची दिनवासनी. निमाण्या आशिर्वादाक उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तोकल्यो बागोवया. देवान आमच्या बापान उदकान आनी पवित्र आत्म्यान तुमकां आपलीं भुरगीं केल्यान तो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी आपल्या मोगान तुमकां सांबाळूं. जेजू क्रिस्तान देवाच्या पुतान स्वताचो आत्मो पवित्र सोबेन रावतलो म्हूण भासायला. तो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी खरो बाबार्थ उचारूंक आपले सोक्तेन तुमकां बोळ दिवं. पवित्र आत्म्यान शिसांची काळजां आपल्या मोगाच्या उज्यान पेटयलीं. तो तुमचेर आशिर्वाद घालूं, तुमकां एकवटान सांबाळूं आनी वायटा विघ्ना विणे देवाच्या राजाच्या संतोसाक तुमकां पावों. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजूचे उर्बे बोरीत गोवाय कशे जियोंक वचून येयात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन करुया F22 पेज 96. तुजो धर्म पोटगोटणार कोर.
मागता सगल्या भुरग्यांक तशेंच तांच्या आवय बापाय थंय आपल्या जाग्यार आसा थंयच बसून रावचें. सगळी मांडावळ बरे भाशेन जाल्या उरलोली बी बरे भाशेन जावंक तुमचो सहकार मागता.